पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ले युद्धाचे परिस्थितीत केंद्रान बुधवारा देशातल्या वेगवेगळ्या शारांनी मॉक ड्रिलाचे आयोजन केला। गोंयान राजधानी पणजे, वास्को, बोगमाळो आणि दाबोळे विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रिल जातले। प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळार पुलीस, NDRF, भलायकी सेवा आणि हेर बचाव पथकांनी युद्धा वेळार तग धरून रावपा खातीर प्रशिक्षण दिवप, तशेंच युद्धा वेळार सामान्य लोकांनी कितें करप हाचे प्रशिक्षण म्हळ्यार मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिला वेळार हवाई सायरन वाजोवन इशारो दितात। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 जाणांक मरण आयिल्ले। ते उपरांत भारतान पाकिस्तानाक बुद्ध शिकोवपाची तयारी सुरू केल्या। ताचोच भाग म्हणून फाल्यांची मॉक ड्रिल जातली। ह्या मॉक ड्रिलाक लागून पाकिस्तानाचे टेन्शन वाडटले इतले मात खरें। ह्या नादी केन्ना जाल्ले मॉक ड्रिल? 54 वर्सां उपरांत देशात नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल जाता। 1971 वर्सा अशे तरेचे मॉक ड्रिल जाल्ले आणि ते उपरांत भारत आणि पाकिस्ताना मदीं युद्ध जाल्ले। मॉक ड्रिल म्हळ्यार नेमके कितें? मॉक ड्रिल म्हळ्यार युद्धाचो सराव। हवाई हल्ले जाल्यार लोकांनी कितें करप हाचे प्रशिक्षण दितात। आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांनी कशी जतनाय घेवप हेंय सांगतात। सरकारी यंत्रणांनी कशे कार्यरत रावचे हाचोय सराव जाता। हवाई हल्ल्याचो सायरन वाजल्या उपरांत लायटी बंद करतात। युद्धा वेळार शत्रूची फायटर विमानां दाट लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांत हल्लो करतात। लायटी काडल्यो काय फायटर विमानांक हल्लो खंय करप ते कळना। युद्धा वेळार नागरिकांनी तशेंच सरकारी यंत्रणांनी कितें करप हाचो सराव म्हळ्यार मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल कशें आसता? थारिल्ल्या वेळाप्रमाण सायरन वाजता, लोकांक इशारो दिवन परिस्थिती समजावन सांगतात। मॉक ड्रिलाचे सुवातेर आशिल्ल्या लोकांक सुरक्षीतपणान भायर काडटात। फायर, NDRF, पुलीस, वैजकी पथक घडणूक थळार पावता। सगळ्या प्रक्रियांचे मूल्यांकन जाता। सायरन वाजल्या उपरांत सगळे प्रक्रियेक कितलो वेळ लागलो ते पळयतात। खंय चुकले, खंय सुदारणा करपाक जाय हे पळयतात। आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण जालीच जाल्यार सराव आदींच केल्लो बरो। आज होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तिथे कलेक्टर, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी या सगळ्यांच्या बरोबर ऑलरेडी VC झाली। VC घेतल्या उपरांत त्याच्यानी प्रत्येक राज्यात अशा पद्धतीची लोकेशन फाइंड आउट केल्या। गोंयात 2 जाग्यार लोकेशन आसा। एक इज इन मार्मागोवा, दाबोली आणि वास्को पोर्ट ही एरिया आणि पणजे नॉर्थ गोवातल्यान पणजे सिटी ही दोन्ही लोकेशन जी आसा पळय ह्या मॉक ड्रिला खातीर सिलेक्ट केल्ले आसा। ह्या मॉक ड्रिलात विशेष करून सिव्हिल डिफेन्स सर्व्हिसेस ह्या हातूंतल्यान NCC आयले, NSS आयले, होमगार्ड सर्व्हिसेस आयल्यो, हातूंतल्यान आपदा मित्र आयले आणि हातूंतल्यान जनरल पब्लीक हाज्या खातीर आज सांजचो पर्यंत प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो की कितें एक्झॅक्टली आमी कशा पद्दतीत मॉक ड्रिल जे आसा पळय हे करतले हाजो एक प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो आणि त्या जाग्याचेर मॉक ड्रिल करपा खातीर सगळ्या जाणांक अलर्ट करतले। तो एक म्हाका दिसता अशा पद्दतीची सिच्युएशन 1971 म्हणजे जो रिकॉर्ड काढला त्याच्या प्रमाणे 71 अशा पद्धतीची बांगलादेश वॉर जाल्लो, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडिया यांच्या मदीं जो वॉर जाल्लो तेन्ना अशा पद्धतीची सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली। बट पयले फावटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन ह्या विशयाचेर इनिशिएटिव्ह घेवन लोकांक सेन्सिटायज करपाचें काम सुरवात केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।